गीत घेऊया पेज नंबर 4 A8 देवाचे वेदी सोरी. Soglang dia bora distiu. तुमकां देव कृपा दिव. Mass intention for today, offered for the soul of John Disa and family. थोडा वेळ आम्ही शांत राहून या दिसा पासत तो आमचे आतां आसा तांचे पासत देवा लागीं मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोरस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. थोडा वेळ शांत राहून आमच्या पातकाचो उगडास करुया आनी देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सोल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोर वस्तू देणी तुजे तांव उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटूय आनी आमची भोक्ती चोडूय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय. ती जोयतान राख आनी मय पासन बाळगून दवर. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणानो, क्रिस्ताचे मुनियारी आनी देवाच्या गुटाचे कारबारी कशे मनशान आमकां लेखचे. कारबाऱ्या सवे हो गूण गरजेचो. जोड एकलो कारबारी विस्वाशी जावंक जाय. तुमी हो मनशाच्या खंयच्याय नशिबान म्हजी नीत केली जाल्यार हांव कसलीच पर्वा करिना. म्हजी नीत हांवूच पर्या करिना. म्हजें ओतोसकोन नितोल आसा, पूण हाका लागून हांव निप्रदाय म्हूण सोजमोन म्हजी नीत करपी एकलो सोमी. म्हणटच आदी फुडें सोमी हे परी कोणाची नीत तुमी करूंक न्हय. तेन्ना कालोखांत गूट तो उजवाड हाडटलो आनी मनशाच्या मनांत लिपून आसलेल्यो येवजण उक्ताब्यो करतालो आनी ताणें देवान जण एकल्यांक फावो ती शाबासकी दितलो. देवाचे उतोरे. देवाचे वडोपकार.
आमचो जबाब जावन दी बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा सगळीं म्हणया बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा सर्वेस्पराचे पातयेन राव आनी बरें तें कर देस भोगूंक आनी शांती जिखूंक तुका मेळटलें सर्वेस्परा सवें आसा सगलो तुजो संतोश तुजें कालीज आशेता तितले तो तुका दितलो सगळीं म्हणया बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल ताचेर विस्वास दवर गरज तें तो करतलो तुजी बरेपण उजवाडट्या दिसा परी उदेतलो तुजें प्रमाणीकपण दोनपाराच्या वता वरवीं परजळटलो जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा वायटाक पाठ कर बऱ्या कोरण्यांनीक लाग साक्षणांक तोपता तसलें तुका तिकान मेळटलें कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भोगतांक तो कधीच सोडचो ना जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा आकांताच्या वेळार तो ताचो आलाशिरो सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता आपणाक शरणा येता म्हूण तो तांकां निवारता जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक जोय जोय हांव सर्वेस्पराचो उजवाड म्हज्या पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं लुका प्रमाणे जेवकुस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या फारिजेवाल्यांनी दोन शास्त्रांनी जेजूक म्हणलें जोमाचें शीस तशेंच फारिजेवांचें शीस भोव भोव उपास आनी मागणें कोत्तात पूण तुजें शीस खावन पिवन आसात तें कशें आनी जेजून तांकां म्हणलें न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावूं येत न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून वरचे दीस येतले मागीर ते दीस येतोच ते उपास करतले अशी एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें कोणूच पोरण्या आंगोस्ताक कोपो मारूंक नव्या आंगोस्ताचो कुडको पिंजून काडिना तशें केल्यार नवें आंगोस्त पिंजलें त्या भायर ताचो काडलो कुडको पोरण्या आंगोस्ताक सोरी जावचो ना आनी कोणूच नवो सोरो पोरण्या बुल्ल्यांनी बोरिना तशें केल्यार नवो सोरो बुल्ली फोडून उडयतलो आनी वतून येतलो आनी बुल्ल्यांचोय इबाड जातलो पूण नवो सोरो नव्यान बुल्ल्यांनी भरूंक जाय आनी पोरनो सोरो पिवन आयतल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना पोरनो सोरो अदीक बरो अशें तो म्हणटा जेवकुस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भाव भयणीनो शुभ वर्तमानांत आमी धाकटुल्यो दोन वपारी आयकल्यात आनी हे दोनी वपारी नवे आनी पोन्ने वस्तूंचेर विचार मांडटात जे आज नवे फाल्यां तें पोणें जाता
म्हणटकूच संवसारांत वो आमी जिवितांत कांयच नवें उरोना, पूण जें आदलें तें आमकां नवें आपणावंक आदार दिता. आमच्या धर्माक खूब आदल्यो चाली आसात, जशें उपास करप, मागणें करप, ह्यो सगल्यो गरजेच्यो. पूण दर एक चालीक एक कारण, एक हेतू आसा आनी हें आमी समजूंक जाय. नाजाल्यार ताचो अर्थ समजनासतना आमी ती पाळतले. जेजू पुनर्जीवन जावन ह्या सगळ्या चालींक नवें अर्थ दिला. पावलो पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक अनुभवल्या उपरांत आपल्या जिवितांतल्यो आदल्यो चाली फाटीं सोडटा. तो आदल्या जिविताक चिकटून रावना. तर आमी पावलीची देख घेवन तशेंच आमच्या जिवितांत आशिल्ल्यो आदल्यो चाली देवाच्या नदरेन पळोवंक आज आमी खास देवा लागीं मागुया. गीत घेवया. पेज नंबर 46, C43, बेदीचेर उंड्या सवे. म्हजे बावरामचें बलिदान देवा बाग मानता तसा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थुया. जिव्या देवा पवित्र बापा, ज्योच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सोपूर्णायन आमकां फावो जावं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोर सासनांचे देवा, सोर आनी सोरता युगस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुमता, जिवाभावांतल्यान ताचें पुनर्जीवन परगोडटा. चिरभरशेन ताचे मोहिमेंत येण्याक ओतरेकता. युगांत देवतान भक्तां सांगाती निरंतरीन आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रपणान जाणून ही देणी पवित्र मागता जावं ती आमकां देव क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसोवचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका तीन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोसतानी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची काळज नव्यान सासणी करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गूट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या, संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास कोत्ता आनी हो जितो उणांचो काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार सेवा करूंक आमकां फाळ केले देखून आमी तुका दिन वाचता. निकुरोग सावताले आमी समेस्तांक पोते वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्पर आखे पृथ्वी लोले तूं पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सोलियानीक वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनोच्यो बसून मेल्ल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां दिसता गोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पुरचो मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समजता कर म्हूण मागता. आंकवा मैदाचे माये सांगती तिचो पोती भागवंत जुसे भागवंत दोर दोता सुखत मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासना सुखांक आमकां वांटो दी. ताणें सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वडवून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्ज सुखाक आनी आमच्या सोडून आमी बरवशें ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदा काकलोतीन सोर पातकांतले सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतोरांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजू चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती शेळेचें जेवण आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया. पेज नंबर 51 D9 एक तुजी आज्ञा आमकां. Tuve nom somo che noi
एक तुझी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलाय, तसोच एकामेकाचो आमी आदर करचो. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, सुरंगच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शाश्वत आदाराचे मायेक प्रार्थन चल दिमी घालुया. शाश्वत आदाराचे माये, आमी तुका उलो मारता. तूं सुर्गीच्या बापाक मानवली आनी मनीस जाल्ल्या ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावंक तुका भाग मेळ्ळें. पवित्र आत्म्याचे सक्तीन तूं न्हयच जेजूची पूण पवित्र सभेची आवय. तूं आमची आवय आनी आस्कारेन आमचें मागणें बापाक मानवता तसलें करूंक आमकां तुजो आदार दी. न्हयच आमी ओंटांनी केलोलें मागणें पूण आमचें आखें जिवीत एक थांबोन आसलोलें मागणें करूंक तुजो शाश्वत आदार आमकां मेळोवन दी. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या आमी पासून माग. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या भुरग्यां पासून माग. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या भुरग्यां पासून माग. प्रार्थुया. हे दोनूय जेजू क्रिस्ता, तुवें आमकां दिली माये मोरये आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजेपांची रुपकाराक आमी मान दिता. आमी मागता तें तुजे लागीं आमकां फावो जावन तुजो मोयपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काळ फळ तुजे सोडूनेचो तूं जो जियेताय राजो चलयताय ससनाच्या ससनांक. Amen. गीत घेवया. पेज नंबर 214, T23,
माई काकलुतीन गे बोल्लोले